Hello, this is Father James Kubicki. Some years ago, in my final preparation for ordination, I worked at a parish, and on the staff was Sister Dorothy, a member of the Sisters of St. Joseph. She worked with seminarians in their field education assignments, which were mostly in the nearby hospitals and nursing homes. I remember something she said: "If you're not bred for one another, it's all baloney." I thought of that today in light of something that today's saint wrote. Today, we remember St. Ignatius of Antioch, who lived less than a century after Jesus, and whose 7 letters to various cities were written as he was being taken in chains to Rome for execution because he was a Christian bishop. Here's what he wrote to the Christians in Rome: "Let me be food for the wild beasts, for they are my way to God. I am God's wheat, and shall be ground by their teeth, so that I may become Christ's pure bread." Okay, so you and I are not on our way to Rome in chains, about to meet wild beasts. But each of us should say, "I am God's wheat." That's another way of saying, I am one with the bread of life. Jesus, I am the body of Christ. And if we are God's wheat, then we're called not to save ourselves, but to give ourselves away like Jesus did. We're called to be bread for one another, to feed, clothe, and shelter those God places in our lives and those who are further away and in need. If we're not bread for one another, it's all baloney. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org. Paul, marun wattu choluya, deva durshunge Jerusalem-ya. Paul, marun wattu choluya, deva durshunge Jerusalem-ya. Jerusalem shar deva ustiche, tankacami tui melu ospace. Jerusalem shall deva ustice, tankacami tui melu ospace. Paul, marun wattu choluya, deva durshunge Jerusalem-ya. Paul, marun wattu choluya, deva durshunge Jerusalem-ya. स्वर्गाधोनी तो पवित्र देव आमचो, आमा सगळ्याचो दिलार आशिरो. स्वर्गाधोनी तो पवित्र आमचो देव, आमा सगळ्याचो दिलार आशिरो. Paul, marun wattu choluya, deva durshunge Jerusalem-ya. Paul, marun wattu choluya,
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. मागीर मोगाचो येवकारी आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. सोंपून गेल्ले मारिकिना वास आयज तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून आमी ही मिसाची भेट भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक ही भेटेन मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फिलीप तियागो फेर्नांडीस ताच्या आत्म्याक शांती मेळूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. जेनिस्का लांदेज आनी डेलरॉय पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. बाबा भयणो, आज जेजू आमकां म्हणटा तुमी कितें उलयतल्यात, कितें तुमी सांगतल्यात तें पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. आमी सगळीं बावतिस्मा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं जिवीत जियेतलीं सगळीं क्रिस्ताची पाटलावदारां. ह्या संवसारांत आमी जियेतना तोच पवित्र आत्मो आमकां प्रभादाचें तशेंच याज्ञिकाचें कार्य दिता. आमी ह्या संवसारांत हें कार्य उदीक बोडान करूंक आज आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून दिवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातक्याची बॉक्सोनी धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदुया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्म्यान बळी करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच परमणी सगळ्या दुदांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनोदी करान प्रार्थना मागता. सर्प दुयदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओंत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासून चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावार दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग कोत्तात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवन बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उच बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मिटमेर नासलेली पदवी आमा बावार्थ्या सवें ताचें बल दोखल कोत्ता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पदाना अधिकाऱ्या पदव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली.
ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तोलाक घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपून कोत्तोल्याची भोगती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुमच्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. पोतून उडया. तुमच्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक पृथुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मोलबा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बालां लेगून आपले जिबेन कोत्तात तिची स्तुती. जबाब. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मोलोप तुज्या हातांचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायल्या चोंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास कोचाक. आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची पोरवा कोचाक. जबाब. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकलात दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तोला दवरलाय. जबाब. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जो कोणूय मनशा उजीर म्हाका वळखुना जायत ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखुचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयत ताका तें बोगसोतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसोवची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारांनी वो अधिकाऱ्यां मुखार वतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतूच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते फावटी आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक अवघडा येता. आज आमी पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग घेवन इनास आंतियोकेचो हाचो उगडास करता. हांव क्रिस्ताचो गोवाचो कोणो अशें तो म्हणटालो. बाबा भयण, आपल्या जिवितांत सदांच अधिकाऱ्यांक कशें खालती रावचें, एका बिस्पाक किरीत भाशेन आमी खालती रावन जो कितें बिस्प सांगता तें आमी आयकूंक आनी ताचो अदीक आनी अदीक अधिकाऱ्या प्रमाणे आमी जिवंक, हें जावन आसा पवित्र सभेचें मन. आनी ही जावन आसा पवित्र सभा. जें कितें बिस्प त्या पवित्र सभेंत सांगता तें तुमी आपल्या जिवितांत करचें म्हणून तो आपल्या काळार आपले पवित्र सभेक बाबा भयणीनो प्रवचनान
दिसपोटी प्रवचन करतालो. आज आमी किरीत भाशेन जेजूची ह्या शुभ वर्तमानांत आयकता. जेजू म्हणटा, तुमकां सांगता, म्हजे पाटलावदार कशे मनशां उजी तुमी दाखयत जाल्यार तुमी कितें उलयतले वो कितें तुमी सांगतले तें तुमी चिंती नाकात. कित्याक पवित्र आत्मो वेळ पावतच तुमकां आपल्या प्रेरणान भरून कितें सांगचें आनी कितें उलोवची ती सुचना तुमकां दितलो. पूण तुमी बाबा भयणीनो, तुमी किरीत भाशेन म्हजे गोवाय कशे ह्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुमचो वावर करीत रावचें गरज. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायते फावटी घडयेक जें आमकां कार्य दिलां बावतिस्मा उद्देशी, तें प्रवादीक कार्य जावं तें आमकां याज्ञिकाचें कार्य आमी करूंक फाटीं सरता. प्रवादीक कार्य आमकां दिलां आमी दुसऱ्यांक जेजूक परगट करूंक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगूंक, आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिसपोटी आमच्या जिवितांत आनी उतरांतल्यान दाखोवन करूंक. आमकां याज्ञिकी कार्य दिलां आमी बरे भाशेन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक, आमी बरे भाशेन दिसपोटी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनी बरे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक. आज बाबा भयणीनो, आमी ह्या भाग्यवंताचो उगडास करता. गोवाचो कोण तो म्हणटालो आपल्याक किरीत भाशेन सावजाच्या दांतान पिडूंक फावो न्हय. वय बाबा भयणीनो, पूण तो आपूण जेजू खातीर खरेंच खूश त्रास सोंसूंक तयार आसलो. जेजू खातीर पिडापीड सोंसूंक तयार आसलो. कित्याक तो जाणा आसलो हें मरण, एक मार्तीरपण जेजू खातीर मरप म्हणल्यार एक व्हड बाग. कित्याक आमी जेजू खातीर जियेता आनी जेजू खातीर मरता तेन्ना आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. आमकां ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक ताचो पाटलाव करता तेन्ना, ताची बरी खबर आमी परगुडटा तेन्ना तोच जेजू आमकां बापा मुखार किरीत भाशेन आपूण आपले शीस म्हणून मानून घेता आनी आमकां सदां काळ सासणीक जिवीत मेळटा. आज आमी आमकां कृपा मागुया. ह्या संवसारांत आमी जियेतना जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो जें कितें करता तें आमकां सुर्गीच्या राज्यांत मेळटलें. आमी कितें ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक देवाच्या राज्या खातीर वावुरता तें देव आमकां इनाम कसो दितलो. तर आमी ह्याच बाबार्थान जिवया की आमी आमचें प्रवादीक कार्य, आमचें याज्ञिकाचें कार्य जें आमकां बावतिस्मा उद्देशी मेळ्ळां तें बरे तरेन आमी आमच्या जिवितांत जिवंक कृपा आनी बळ मागून घेवया. आमी बाबा भयणीनो जायते फावटी ह्यो त्यो वस्तू आडगां करून आमी करूंक सोदता. आमी जायते फावटी घडयेक त्याच पवित्र आत्म्याक जायते फावटी नाकारता. पवित्र आत्मो आमकां सगळे शक्तीन भरता. तो आमकां सगळें प्रेरणा दिता, आमकां किरीत भाशेन बळ दिता. आमी आमचें जिवीत अदीक खरेंच उमेदीन आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवंक. तर पवित्र आत्म्याची शक्ती घेवन आमी ह्या संवसारांत अदीक बरेपण शिपडावंक, अदीक देवाक मानता तसली आनी क्रिस्ताची पाटलावदार कशी आमी जियेतना ताच्याच जिवितान आमी मिसळ जावन आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. Kalvarazo onor Baba rilicir coro atasata tu sos mogapur obedoita akae porta ilos mata moga Baba doyal nodre ibetoni manutuge ibetoni manutuge moga Baba doyal nodre ibetoni manutuge ibetoni म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान
सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले साबूत मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो घोव म्हणटालो तो भाग्यून तिनास सावजाच्या दातांनी पिठो सावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मोळ उंडो जावंक पावलो. आमच्याय समर्पण तुका मानता तसले जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कोश्टांनी दळलोले आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उशान भाजलेलो निर्मोळ उंडो जावं म्हूण आमी लालेवन मागतांव. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत इना सांत्युकेच्या तुज्या रोग साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुकून आयन पोरजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशयेन कोश्ट मरो सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूण परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. क्रिस्ता खातीर आमी दिसपोटी
आमचें जिवीत खर्चूंक आनी क्रिस्ता खातीर आमी ह्या संवसारांत ताणें शिकोवन दिल्ली आमकां शिकोवन आमी आपणावंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमी दिसपोटी वावरूंक आमकां तोच जेजू स्फूर्ती दिता. ताणें आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो आमी कितें भाशेन घेतना आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक नेटान आमी वावरूंक तेच जेजून शिकयलेले मागणे ह्या वेळार सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक शिक्षा तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजी कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची जागृत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची जागृत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हांव गोवाचो कोणो म्हणटलो भाग्यूं तिनास ह्या जेजूचो पाटलाव करूंक सदांच तयार आसलो आनी आपूण मारतीर कसो मेलो. ही देवाची शिडी तो जेजू आमकां ह्या संवसारांत कोणो कसो जिवंक आनी आपलो वावर करूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुखली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. ही घडयेक तुका हांव संस्कारांक घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. दिवसाता मनशाचें कान लिपलो उड्या रुपान ताणें वाडलेर भुगेल्या पिवूंक दिलें ताणें ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मायमोग विकमे नाशिल्लो. ताचो मोग विकमे नाशिल्लो. क्रिस्ताचो हांव गोवा कोणो सावजा दातान दडोवन जावचो जेजू सोवे निर्मोळ उंडो. प्रार्थुया.
कोनवाड्या बापा सुर्गीच्या जिविताक आज सोलमोल्ल्या भाग्यो तिनासाचो उगडास करून आमच्या गोंड्याच्या एकवटान दिनवासनेचो संस्कार आमी समोरुमला. ह्या एकवटांतली आमी कधीच वेगळी सरोना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची व्हडवीक कोरण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या उड्या वरवीं बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां गोट कर. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमच्या बाप साहेबा बरोबर आमचे पृथ्वी खातीर आमी हे मागणे ह्या वेळार करुया. सुरपदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतली ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिल्ल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटाव आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूं आनी न्हय तिची दुर्दशा करूं. सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूं. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या ओगोणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून अजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटन आसा म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजांत आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार सोंपो भुरग्या तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपो भुरग्या तुमचे सांगाती